नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो हरकती तपासपाक सुरू. 15,000ची रास. एकाच एनजीओन घाल्यो 7,000. मजकूर एकच. टीसीपीच्या माथ्यार वजें. एक्सपायरी सोंपिल्ली वखदां जळयिल्ले सुवातेचें प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केलें इन्स्पेक्शन. टिमीन घेतली सॅम्पलां. बॅच नंबरावेल्यान सोद सुरू. प्रुडंट इम्पॅक्ट. शेताबाटांचेर गोंयकारांचो फोकस हल्ला. नाबार्डाचो अर्थपुरवणेचो फोकस. क्रॉप रिणावेल्यान मायक्रो आनी लघु मध्यम उद्देगांचेर. नाबार्डाचो वर्स 2016-17चो फोकस पेपर जारी. दुरुस्तीच्या कामाक लागून तिळारी धरणाचो कालवो महाराष्ट्रांत बंद. दुरुस्तीचें काम जाग्यार पड मेरेन पेडणे, बार्देश, दिवचल तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम. आनी प्रधानमंत्री रक्षा मंत्र्याक मारून दादरीतले हत्येचो सूड घेतले. इस्लामीक स्टेट आकांतवाद्याच्या नांवान चीट सचिवालयांत चवकशी सुरू. खबर विस्तारान. प्रादेशीक आराखड्याचेर आयिल्ल्या लोकांच्या सुचोवण्यो हरकती शार नगर नियोजन खात्यान तपासूंक सुरवात केल्या. 15,000 अर्जांची रास पडल्या. तातूंतले 7,000 अर्ज एका गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एनजीओचे. ह्या अर्जाचे 6 वेगवेगळ्या तालुक्यांतले पत्ते, मात मजकूर एकसारकोच. प्रादेशीक आराखडो रद्द करचो म्हूण एकच मागणी. प्रादेशीक आराखडो 2021 सुचोवण्यो आनी हरकती धाडपाची मुजत सोमारा सोंपली. निमण्या दिसा सोमारा राती मेरेन हजारांनी लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती आयल्यो. गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ह्या एका एनजीओन सुमार 7,000 अर्ज घाल्यात. एनजीओ कडच्यान तालुक्या प्रमाण आयिल्ल्यो सुचोवण्यो आनी हरकती पळयात. साश्टी 3,593, मुरगांव 1,002, केप्यां 909, काणकोण 22, फोंड्यां 1,041, तिसवाडी 502, बाकीचे 774. एकूण 7,843 सुचोवण्यो आनी हरकती. सोमारा राती मेरेन शार आनी नगर नियोजन खात्याची कचेरी ह्या एनजीओच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती घेवंकच उक्ती आशिल्ली. एनजीओच्या लोकांनी घाल्ल्या प्रत्येक अर्जाचेर पत्तो वेगवेगळो, मात मजकूर एकसारकोच म्हूण टीसीपींतली सुत्रां सांगतात. प्रादेशीक आराखडो 2021 बिल्डरांच्या फावरात म्हूण खंय तो रद्द करचो म्हूण एकूच मागणी. हजारांनी अर्ज घालूंक निमण्या दिसा मेरेन कित्याक रावले काय म्हूण प्रुडंटान एनजीओक विचारले. ते म्हणटा गांवांनी भोंवन खंय तांणी सर्वे आनी जागृताय केल्या. लास्ट मोमेंट न्ही हे लोकांक जेन्ना आमचे कडेन हाडून दिले, लोक हांगा येवन पावट्यो मारतात, परत वतात, लोकांची ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट जायना अशें म्हूण गांवांतल्या लोकांनी आमचे मार्या फादरा मार्या हाडून हे पळय तांची ऑब्जेक्शन आमचे गळ्या घाल्या. लास्ट मिनीट प्लीज व्हरून दियात न्हू. सगळ्या लोकांची आमची एक इंडिव्हिज्युअल लोकांची एक सेपरेट इंडिव्हिज्युअल घराचे ही एप्लिकेशन. This is a message from the people stating that they don't want this regional plan. They want a new one which is according to their wishes. एनजीओ कडल्यान 7,843 अर्ज. ते भायर टीसीपीक लोकांकडल्यान आनीक सुमार 8,000 सुचोवण्यो आनी हरकती. आंकडो 15,000 वयर पावला. ह्यो राशी टीसीपीन विस्कटावन जातल्यो ताचे उपरांत आराखड्याची प्रक्रिया फुडें वचपाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. एक्सपायरी सोंपिल्लीं लाखांची जळिल्लीं वखदां प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक चिंबला कदंब पठाराचेर मेळ्ळ्यांत. मंडळाच्या टिमीन मंगळारा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. मंडळान उरिल्ल्या वखदांची सॅम्पलां घेतल्यांत. वखदांचेर आशिल्ले बॅचीचे नंबरावेल्यान वखदां कोणे घेतिल्लीं तें कळटलें. भलायकी खातें ही वखदां चिंबला कदंब पठाराचेर जळयता म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्लें. विशय विधानसभेंतूय आयिल्लो. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. एक्सपायरी सोंपिल्ली लाखांची वखदां भलायकी खात्यान चिंबला कदंबा पठाराचेर जळयल्ली. हो प्रकार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. विशय विधानसभेंतय आयिल्लो. ते उपरांत सरकारी ऑथॉरिटींक जाग आयल्या. प्रकार घडून 2 म्हयने जाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या टीमीन मंगळारा सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें.
थंय तांकां वखदांच्यो जळिल्ल्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यात. कितलीशींच वखदां तशींच उरल्यात. मंडळान वखदांची सॅम्पलां घेतल्यात. वखदांचेर आशिल्ले बॅच नंबर मंडळ तपासतले. बॅच नंबरा वेल्यान वखदां कोणे कोणाक दिल्ली ते स्पश्ट जातले. मंडळान प्रकरणाच्या चौकशेक सुरवात केल्या. Our inspectors, the engineers have recovered some labels of the manufactured medicines, which indicates that it has come from Nagarcoil in Tamil Nadu. We will write to the pharmaceutical company concerned to ask to who they have supplied these batch numbers, etc. And we will take action under Section 5 of the Environment Protection Act. 2 महिन्याआधी सेगीत 10 दीस एक गाडी येवन हो वखदा जळोवपाचो प्रकार चलतालो म्हूण थंयचो एकलो सांगता. वखदा जळिल्ल्यान वाठारांत घाण मारताली. वखदा घेवन खंय एक सरकारी गाडी येताली आनी स्टाफ स्टॉक जळोवन वतालो. हे कर्म सकाळी जाताले. कोयर जळयता त्या वाठारांत भुरगीं आनी तरणाटे टॉयलेटीक वतात. क्या क्या जला? गवर्नमेंट का बोल रहा था, तो गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट जमीन में उधर ही जाके जलाओ. इधर हम लोग के लिए तकलीफ होता है. साला 2 दिन खाना नहीं है, 3 दिन देखा है, खाना जैसा का तैसा है. हाँ, दिन भर भूखे रहा मैं. अभी जलाने का काम छोड़ दो, मेरा साहब से बात करो. और धमनिया सर से बात हो गया, इधर ही आया था, रोका था, और उधर से बात हो गया तो जलाने छोड़ दिया. छोड़ के चला गया. कितने दिन तक गाड़ी लाया वो? और 10-15 दिन लाया. डेली आता था? डेली आता था, सुबह आता था. हाँ, और जला के जाता था. मैं तो 8 बजे आता था इधर ड्यूटी. एक दिन तो मैंने पकड़ ही लिया गाड़ी, लेट में आता. नहीं तो सुबह आता था. 8 बजे से पहले आके जाता था? हाँ, पहले आता था और जला के सीधा निकल जाता था. नहीं, तुमको ऐसा पता वो गवर्नमेंट का है करके? हाँ, गवर्नमेंट का है बोला ना मेरे को. वो बोला, ड्राइवर बोला गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट का है बोला. बच्चा लोग उधर खेलने जाता है? नहीं, खोल खेलने नहीं जाएगा, वो मम्मी के साथ टॉयलेट पर करने के लिए जाएगा उधर. 3 ट्रक वखदा कदंबा पठाराचेर भायले भायर जळोवन कन्स्ट्रक्शनाचो कोयर घालून पुरोवपाचें हे प्रकरण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. हो विशय विधानसभेतय गाजिल्लो. मात तशें कांयच जाल्लें ना म्हूण भलायकी संचालक सांगता म्हूण भलायकी मंत्री प्रुडंटाक सांगता. आता एक एकल्याक जाग येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयकारांचो शेता भाटावेलो फोकस हाल्ला. नाबार्डान गोंयांत शेता भाटांची परिस्थिती पळोवन अर्थपुरवणेचो फोकस बदलला. 2016-17 वर्सा नाबार्डान अर्थपुरवण मायक्रो आनी लघु मध्यम उद्देगाचेर 3.5% वाडयल्या. क्रॉप रिणाचेर अर्थपुरवण 20% देंवयल्या. अंदू 6,093 कोटी अर्थपुरवणेचो प्लान केला. तातूंतली अर्दी फक्त MSMEक. नाबार्डान मंगळारा पणजे प्लान जाहीर केलो. नाबार्डान 2016-17 वर्सा खातीर अर्थपुरवणेक मायक्रो आनी लघु मध्यम उद्देगांचेर फोकस दवरला. मायनिंग बंदी उपरांत आनी सरकाराच्यो येवजण्यो पळोवन मायनिंग वाठारांत लोकांनी 1-2 वर्सां शेता भाटांचेर लक्ष घाल्ल्या भशेन दिसलें. मात 2015-16 लोकांनी लक्ष कमी केलां म्हूण नाबार्डाचो रिपोर्ट. म्हूण नाबार्डान अर्थपुरवणेचो MSMEचेर फोकस दवरला. क्रॉप लोनाक अर्थपुरवणेचो प्लान 20% कमी केला. 2016-17 वर्सा 6,093 कोटींतले 369 कोटी क्रॉप लोनाचेर जाल्यार 2,944 कोटी नाबार्ड MSME उद्देगांक दिवंक पळयता. Agriculture has been regaining its importance in the state of Goa over mining and tourism during last 2 to 3 years. During last year, due to some reasons, credit flow to agriculture sector has been reduced to 372 crores, which is also alarming. गोंयान मसाल्याची शेती वयर सरपाक शकता म्हूण मुखेल सचिव म्हणटा. गोंयान पुर्तुगेज खंय मसाल्यांक खातीरूच आयिल्ले. Maybe spices, for which the Portuguese initially came to Kerala and this part of the country. They only came for exporting, rather importing spices from India. This state has got tremendous potential for development with spices. And I exhort all the departments who are sitting here from the government of Goa, they have to think in what ways their schemes can extend more benefit to the rural poor, and in case finances are required, they must feel free to approach the financial institutions. नाबार्डाचो स्टेट फोकस पेपर उजवाडायले उपरांत अर्थपुरवणेंत बरें काम केल्ल्या बँकांक आनी ग्रुपांक पुरस्कार दिले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. तिळारीच्या कालव्याचें काम आशिल्ल्यान महाराष्ट्रांत धरणाचें उदक बंद दवरतले. ताका लागून उत्तर गोंयच्या तालुक्याच्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. पुराय पेडणे आनी बार्देश तालुक्याक उदक आसचें ना. दिवचल तालुक्याच्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण जावची ना. कालव्याचें काम जाग्यार पड मेरेन उदक सारकें आसचें ना.
काम केन्ना सोंपतलें आनी उदक केन्ना सावन येतलें ताचेर PWDचे पब्लीक नोटिशींत कांयच ना. यो एक विराम.